आमची माती आमची मनशां आयच्या प्रसंगाक वीक्षकांनो तुमकां म्हजो कालतो प्रणाम. टेरेन्स मार्क हाची एक सुबीत उतरां अशीं आसात. थिएटर विल मेक यू गुड, टेलिविजन विल मेक यू रिच and movies will make you famous. हें ह्या एका ग्लॅमरस संवसाराक सडलगती जावचें, लागीं आसचें आनी जिवें जिवें दिसचें एक सत निजायकी. जरी तर तूं नाटकाच्या शेतांत आसाय तर तुका बरें करता, जरी तर तूं टेलिविजनार आसाय जायत तूं दुडू कमोव येता, पूण फिल्मी शेताक वताय तर व्हड नांव मेळटा. हाच्या भायर कितें मेळटा तें हांव नेना. त्या विशयान भरपूर माहिती दिवच्याक आज आमच्या लागीं एक फावतो व्यक्ती आसा. फिल्मी संवसारांत प्रत्येक जावन मुंबयच्या हिंदी फिल्मी संवसारांत वावुरलेले आमच्या मातयेंतले जायते आसात. तांत्रीक वर्गांत, नासांत, कॅमेरामॅन जावन प्रोडक्शन आनी निर्देशनांत जायते आसात. तांच्या मदें प्रत्येक दोन नांवां आमी चड आयकल्लीं आसात. एक लॉरेन्स डिसोजा आनी दुसरें फाटल्या दिसांनीच फामद जाल्लें फ्रिडा पिंटो. पूण मंगळुराक आमी आयल्यार मंगळुरी मुळाच्या ह्या मातयेंत जल्म मारल्या मदें एक नांव जें फिल्मी संवसारांत चड आयकल्लें, कन्नडा, कोंकणी, तुळू आनी कोडा वा कुर्गी भाशेनी वावुरलेलें आसा आयच्या आमंत्रिताचें मानेस रिचर्ड कॅस्तेलिनो. फिल्माच्या विविध स्तरांनी वावुरलेलो लगभग 40 वर्सांचो ग्रेस्त अनुभव ताचो जावन आसा. 1947 इसवेच्या मे 3 तारखेर बंटवाळांत ताचो जल्म. मुळा हांवें शिकप जावन आयुर्वेदीक मेडिकल रजिस्टर्ड प्रॅक्टिशनर जावन तो वावुरला. हॉटेल उद्यम ताणें चलयला. मातने आसतना 1983 इसवेंत मंगळूर सिटी कॉर्पोरेशनाचो कॉर्पोरेटर जावन तशेंच MCC बँकाचो डिरेक्टर जावनय ताणें वावर केला आनी सेवा दिल्या. 1975 इसवेंत अरुण किरण प्रोडक्शन्स ह्या बंदराखाल जायतीं मनोरंजन कार्यां विविध भासांनी ताणें सादर केल्लीं आसात. 1976 इसवेंत बेल्ली दोटा पिंतुराच्या वितरक जावन ताणें आरंभ केल्लें ताचें काम जावन आसा. न्यायगाद येन्ना बदक फिल्म निर्माण केल्लें ताणें पयल्यान पयलें आनी त्या उपरांत बंगार पटलेर, सप्टेंबर 8, बदी, पोन्नम्मा, एल्लेल्लू नीने नन्नल्लू नीने, तासुवें कोंकणींतलीं 2 पिंतुरां बोगसाणें आनी काजार निर्माण ताणें केल्यांत. निर्देशन आनी निर्माण क्षेत्रांत अपार अनुभव ताणें जोडला. बंगार पटलेर तुळू फिल्माक आनी तशेंच बोगसाणें कोंकणी पितुराक उत्तीम प्रादेशीक पिंतूर प्रशस्ती लाभल्या. चलनचित्र वाणिज्य मंडळीचो सांदो जावन ताणें वावर दिला. आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवलांत पात्र घेतला आनी ताच्या वावराक मानवून आरूर पट्टाभी प्रशस्ती, संदेश प्रशस्ती, दुबय तुळू कोर्टातावन मान, बारेन कन्नडा संघा, चित्र भारती तावन प्रशस्ती लाभल्या आनी हेर जायत्या संघटनांनी ताची सेवा वाखणून आनी मानून मान केला. आयच्या आमच्या प्रसंगाक वर्त्या मानान आनी गौरवान सादर करता मानेस रिचर्ड कॅस्तेलिनो हांकां. देव बरें करूं लेस्ल्याब. सोर म्हज्या मोगाळ अभिमानीक म्हजे मोगाचे नमस्कार.
बरें रिचा तूं फिल्म संवसाराक रिगोवंक प्रत्येक या प्रमुख कारण कसलें प्रत्येक फिल्म संवसाराक रिगोवंक खंयचेंच कारण म्हणलें ना पूण हांव म्हजे विद्याभ्यास शिकतानांत हांव रंगभुमीशेंत वस्तू पात्र केला काणयो बरयल्यात दिग्दर्शन केलां एक्ट केलां अशें आसतनाच म्हाका अचानक जावन डॉक्टर संजीव दांडेकरची वळख जाली आनी ताच्या फिल्माच्या मुहूर्ताक हांव मैसूर गेल्लो तें फिल्म मुहूर्त जाल्या उपरांत एक दीस आमी उलयतना म्हजे कडेन म्हणालो हें फिल्म तूंच कित्याक डिस्ट्रिब्युशन करलो जायत म्हणलें हांवें तशें म्हजो पयलें चलनचित्राचो प्रवेश व्हडली तोटा म्हणल्या सिनेमाचो वितरक जावन हांव येयलो नाही गे आनी त्या द्वारे तुवें तुजें पैण ह्या क्षेत्रांत आरंभ केलें हय नाही गे फिल्मींग जर्नी म्हजी थंय जावन प्रारंभ जाली पूण तूं वृत्ती जिवनांत हांव दिश्ट लायत आसतना आयुर्वेदीक चिकित्सा हातूंत तुवें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर जावन आसुल्लोय पूण ती व्याप्त कित्याक तुवें मुंदरूंक नाय म्हणजे इंटरमिडिएट शिकप जाले तक्षण म्हाका मेडिकल करचें म्हणली एक मस्त आशा आसली पूण त्या टायमार म्हाका मेडिकल शिकप दिवचे तितले पयशे वट्ट करूंक म्हज्या कुटुंबा कडेन नासले तशें हांवें पोस्टला मुखांतर आयुर्वेदीक शिकप जोडलें आनी तातूंत म्हाका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर म्हणली कर्नाटका सरकाराची सर्टिफिकेटी मेळ्ळी पूण म्हाका तें प्रॅक्टीस हांवें सुरू केलें जाल्यार तातूंत जावन चड मुनाफो येवचो म्हाका दिसना म्हजें कुटुंब पोसूंक जाय तितले पयशे येवचे म्हाका त्या टायमार 50 वर्साच्या पयलें म्हाका तितली पातयेनी नातली तशें जाल्ल्यान हांव वावराक पडलो म्हणजे त्या क्षेत्रांत जाय आसले प्रतिफळ मेळचो ना म्हणलें एक कारण मात्र तुमकां त्या क्षेत्रांतून भायर येवंक कारण जालें खंडीत हांवें खाली म्हाका मेडिकल करचें म्हणलें एक आशे खातीर हांवें आयुर्वेदीक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर केलें बरें पूण तुका ह्या फिल्मी शेतांत वावुरलेल्यान तृप्ती आसा वा असमाधान खंडीत जाल्यार तृप्ती आसा आज हांव कोडयाळ एका कोंकणी भाशेचो एक मातृभाशेचो मनीस जावन हांवें केल्लीं फिल्मां जावं ती तुळू जावं ती कन्नडा जावं ती कोडावा तशेंच कोंकणी आंतू म्हाका आज म्हाका आतांय म्हाका कोडयाळांत बंगार पडलेले म्हणटात इतलें म्हाका नांव मेळ्ळें जाल्यार ह्या फिल्मी क्षेत्रांत जावनूच हांव आज सगळ्यांच्या मदें आज एक नांव हाडलां जाल्यार ह्या फिल्म क्षेत्रांत जावन आमची प्रादेशीक भासो आसात कोंकणी तुळू कोडावा ताच्या सांगात राज्य भास कन्नडा ह्या चारय भासांनी फिल्म तयार केल्लो एकमात निर्देशक तोय तूं आमच्या मातयेंतलो ह्या चारय भासांनी फिल्म काडूंक तुका प्रत्येक कारण कसलें कन्नड भाशेन व्यापारी मनोदृश्टीन कन्नड भाशेन फिल्म काडूंक मस्त आर्थीक परिस्थितीची गरज आसा आनी हे आमकां बेंगलोरू कन्नड असो लोक आमकां साऊथ केंद्राचे म्हणलें तशें फिल्म क्षेत्रांत म्हणलें ते पाठीतल ओडटात प्रादेशीक भाशेंत हांवें प्रारंभ केल्लें जावन फस्ट म्हजें फिल्म न्यायगादेना बदक तातूंत हांव कायरो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक गेलो ताचे उपरांत म्हजो एक मित्र देवादी नारायण शेट्टी आसलो ताचे कडेन काणी आशिल्ली सत्य बत्ताले म्हूण सावन नेकेड ट्रूथ मस्त ताका आशा आसली केदाळे म्हजे कडेन सांगतालो ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ದೆಪ್ಪಲೆ ಇಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಹಿರೇಕ್ ಇಂದು ಇನ್ನೆಟ್ಟು ನೇಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು तशें हांवें ते 5 वर्सां त्या फिल्मांत हांवें काम केलें ताचें स्क्रिप्ट करूंक ताचें डायलॉग बरोवंक अशें म्हाका त्या टायमार सुंदर नासवर्ण म्हणलो कॅमेरामॅन बरो कॅमेरामॅन मेळ्ळो आनी सुधा राणी कन्नडाची प्रख्यात नटी आनी कोटी चेन्नयांत एक्ट केल्लो वामन राज तशेंच रामदास देवाडिगा रोहिदास कद्री हांचो पुरो सहकार काडून एक टीम वर्क करून बरें फिल्म काडलें ज्योती टॉकिसांत 105 दीस तें पिंजूर धांवलें नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळें स्टेट अवॉर्ड मेळ्ळें राष्ट्राची 11 प्रशस्ती ताका मेळ्ळ्यो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलांत कान्यान जावच्या फेस्टिवलांत थंय तें फिल्म प्रदर्शन जालें अशें हें फिल्म
चड नांव मेळ्ळें आनी म्हाका एक बंगार पटलेर म्हणल्यार नांव येवंक कारण तें फिल्म देंगे वय. बरें पूण तुज्या अनुभवान फिल्म प्रोडक्शन या फिल्म डिस्ट्रिब्युशन खंयच्यान चड मुनाफो या लाभ आसा प्रादेशीक भाशेच्या फिल्मांत मुनाफो म्हणलें खंडीत आमी एक्सपेक्ट करूंक जायना पूण उद्देश बरो आसून एक संदेश बरो दिल्यार घालिल्ल्या पयशांक खंडीत तोंदरे नांत म्हणलो म्हजो अनुभव हांगासर सांगोंक हांव आमच्या मोगाळ अभिमानीक सांगता हांव. बरें तुवें हॉटेल उद्यम सुरवातले पूण तें कित्याक तुवें मुन धरून व्हरूंक नाय हॉटेल उद्यमांत एक 30 वर्सांसर येयलां ताचे उपरांत ह्या फिल्म लायनाक येताना म्हाका हॉटेल उद्यमाक आनी फिल्म लायनाक दोनी संस्थांनी काम करूंक मस्त कस जालें. मागीर प्रायी म्हजी धांवली तशें जाताना आनी हॉटेल उद्यमी म्हणजे भाड्याचें जाल्ल्यान तें म्हजें स्वता आनी तांकां पाटी सोंडीचें जालें. हां बरें बरें अरुण किरण प्रोडक्शन ह्या बोंदाराकाल ह्या नांवाकाल जायतीं कार्यां चल्ल्यान म्हाका उडास आसच्या प्रमाणे संगीताची कार्य नाटकाची कार्य कन्नडा तुळू आनी कोंकणी भाशेन तिनी भाशेन ह्या टावन हॉलांत आनी मंगळूरच्या सुत्तुरांत जायतीं केल्यान पूण आज कित्याक थंड पडलां आज असली कार्यक्रमां जाल्यार अर्थीक मस्त पयशे जायचे पडटात आनी आज रंगभुमींत सगळ्या क्षेत्रांनी रंगभुमी आनी सिनेमा मुखार आशिल्ल्यान असली कार्यक्रमां म्हाका दिवंक कस जालें. हांवें दुबय अशोक चरण म्हणल्यार नायट म्हणल्यार प्रोग्राम दिला टावन हॉलांत दिल्यान बेंगलोर दिल्यान पूण ह्या टायमार तितलो दुडू घालन तातूंत पाटी दुडू काडूंक तुळू कन्नडा आनी हांतू चिक्के कश्ट म्हूण म्हाका बगलें न्हय गे वय. फिल्म शेताक तूं देंवन जोडलाय वा होगडायलाय ती बॅलन्स शीट हांव विचारना पूण तुका खंयसरी हें इंडस्ट्रीक देवूंक नजो आसलें म्हणली निराशा दुसरली आसा गी ना खंडीत ना खंडीत ना तर तृप्ती आसा खंडीत दादोस काय आसा खंडीत मान सन्मान होगडाप आनी एका रितीचें रेकग्निशन मेळिल्ल्यान तुवें काडिल्लें मॅट जोगतें आनी सारकें म्हणलें एक समाधान आसा खंडीत म्हाका घाल्ले पयशेय पाटी आयल्यात न्हय गी वय. भोव मोगाच्या वीक्षकांनो caliber of a person is not how well he prepares for everything to go right but how he stands up and moves on after everything is gone. एका मनशाचें व्यक्तित्व निजावन पारखी येता केन्ना म्हळ्यार तो ताराय करच्या गजालीक न्हय जरी तर आपणे अपेक्षिल्ली प्रतिक्रिया मेळना आपणें जोडुल्लें होगडायता तरी उपरांत रावता तर त्या व्यक्तित्वाक निजायकी एक मान आनी होगळा फावो जाता. असले जायते व्यक्ती आमच्या समाजांत आसात. रिचर्ड कॅस्टलिनो प्रत्येक जावन ह्या एका विभिन्न क्षेत्रांत फिल्मी क्षेत्रांत देंवन जायत्या भासांनी वावरून आज आमच्या सवें परजळटा आमच्या समाजाचें एक नेत्तीर अशें हांव लेखतां. रिचार्ड तुका चड तृप्ती दिल्लें तुवें प्रोड्यूस केल्ल्या पिंतुरा मदलें खंयचें पिंतूर हांवें निर्माण आनी निर्देशन दिल्लीं सगळीं फिल्मां म्हाका तृप्ती दिल्यात. म्हळ्यार हांवें काडल्या हर एका फिल्मांत एक प्रत्येक तरेचो एक संदेश हांवें पाठयला. जावं दी बंगार पटलेर जावं दी बदी तशेंच बोक्साणे काजार ह्या सर फिल्मांनी तांतूं एक लोकांक एक बरो संदेश हांवें दिवंक प्रयत्न केला आनी तशें जाल्ल्यान म्हाका लोकांचोय ताका पाठिंबो मेळ्ळा. हो बरें बरें. आज तुळू फिल्मांचें प्रोडक्शन भारी जोरान चलता. म्हयन्या एक कलाकार फिल्मां भायर येते आसात पूण आनेका दिश्टीन पळयत आसतना ह्या तुळू फिल्माचें मट्ट खंयसर रावात कित्याक म्हळ्यार जायते तुळू नाटकाचो स्क्रिप्ट घेवनूच तुळू पिक्चरां काडटे आसात. हाका लागून तुळू फिल्मांचें मट्ट खंयसर पावात आनी फुडार कसो दिसता. आयले वार आमी आयकतना तुळू फिल्मांचे निर्माण चड संख्येन येत आसा ही एक बरी खबर. आनी नाटकाची स्क्रिप्ट काडून फिल्मां येतात म्हूण सांगून खंयची स्क्रिप्ट आमी इवन एक इंग्लीश पिक्चराची स्क्रिप्ट काडून कन्नडा फिल्माचे या तामीळ सक्सेसफूल फिल्माचे एक स्क्रिप्ट काडून आमी आमच्या मातयेचो फ्लेवर आमी ते ब्लेंड करतना आमच्या संस्कृतीक जाय जाल्लो संदेश तातूंत दिवन तें फिल्म काडल्यार खंडीत जाल्यार सक्सेस जाता. पूण आयले वार येवची तुळू फिल्मां पळयतना
एक बरे रिजल्ट म्हणून सांगेत पूण पयले वरा प्लॅनिंग आनी ताची तयारी नासतना हांवें आयकल्ले परी आतां फिल्माक 1 करोड 1.5 करोड अशें म्हणले खबर आयकता. जर तर एका प्रादेशीक भाशेक 50 लाखांच्या वयर कोणेय पयशे गेल्यार ते पयशे खंडीत येना म्हणलें म्हज्या अनुभवान हांव हांगासर म्हज्या अभिमानीक सांगूंक तयार आसा. वय खंडीत खंयसरगी एकलो विनियोग करचो प्रोड्युसर ताचे कडेन पयशे आसा म्हणून तो पयशे घालूंक पळयता आनी ते पयशे घालचे खंयसर फारूंक जातात म्हणून आनेक पंगडाचे पळयतात अशें भोगता गे तुमकां. पयशे घालचो उद्देश आनी संदेश हे फिल्माक 2 मुख्य कारण जावन आसा. तशेंच एक फिल्म सक्सेस जायचें जाल्यार फिल्माचे स्क्रीन प्ले काणींत एक हिरो तशें आसतना खंयच्याय उद्देशान पयशे घाले जाल्यार ते खंडी जाल्यार फाटी येवंक कश्ट. आनी बरो उद्देश दवरून व्यापारी मनोदृश्टान जर तर पयशे घाल्ले पयशे फाटी येयचे म्हणून एक फिल्म 50 लाखांच्या भितर काडलें जाल्यार खंडी जाल्यार आमकां घाल्ले पयशे फाटी येवंक साध्यता आसा. मात ते आमचे प्रेक्षकय आसात. सादारण साऊथ कॅनरांत तुळू फिल्माक 2.5 लाख कोंकणी फिल्माक 1 लाख प्रेक्षक आसात. 1 लाख प्रेक्षक पळयल्यार एक 60 रुपयांची एक तिकेट दिवन पळोवचें जाल्यार एक 60 लाख रुपया येतात. खंडी जाल्यार 50 लाख गेले फिल्म खंडी जाल्यार सक्सेस जावंक साध्यता. बरें. ह्या उलयता आसतनाच म्हाका जायत्या वर्सां आदीं फाटीं व्हरता तुजें बॉक्साणें पिंतूर तयार जाल्लें खंडीत आनी त्या बॉक्साण्याच्या हिरोक ताळो वॉयस ओवर ह्या आर्टिस्ट जावन हांवें तुजे सांगता काम केल्लें. ताजे उपरांत काजार फिल्म तुमी निर्देशन केल्लें आसा. ह्या 2 कोंकणी पिंतुरांनी तुमचो अनुभव कसलो. बॉक्साणें तें मजेंत निर्माण निर्देशनाचें फिल्म आमच्या कथोलीक समाजाचो मुख्य मूळ हो संदेशीत बॉक्साणें आनी हें फिल्म मस्त पॉप्युलर जालां आनी हाका राज्याचे श्रेश्ठ प्रादेशीक उत्तम चलनचित्र म्हणलें हाका बिरुदी मेळ्ळां. तशेंच काजर मॅरेज अँड फॅमिली इज वन ऑफ द बेस्ट इन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. ही दोनूय फिल्मां डिफरंट आमच्या क्रिस्ती बवडतसो एक संदेश दिवंक पासार केल्ल्यान आमच्या लोकांनी मस्त चड पसंद केला. ही दोनूय फिल्मां म्हाका तृप्ती दिल्यात. बरें. कोंकणी फिल्माक आज मार्केट कशी आहा म्हणजे आमच्या वीक्षकांतल्यान लोकांतल्यान स्पंदन कशें मेळटा. बरो संदेश दिवन आमी जर तर कोंकणी फिल्म काडूंक भायर सरल्यार हाका गरज निर्मापकाचो आनी स्पॉन्सर असो. ह्याच संदर्भार आमच्या रिलिजियस मनशांनी कोंकणी बरी फिल्मां आयल्यार तांणी जर तर स्पंदन केलें तांचो जर तर पाठिंबो मेळ्ळो जाल्यार खंडी जाल्यार कोंकणी फिल्मांक बरें भविश्य आसा म्हूण सांगेत. भोव अपूर्बाय. आनी हाका पूरक जावन सांगचें तर रेमन कॉड्रसान एक पाद्री फिल्म काडलें आनी त्या फिल्मांत हांव क्रियाळ जावन वावुरलां. प्रत्येक जावन मार्केट करच्याक लोकांक हाडच्या खातीर इस्कॉलांनी संस्थांनी कोंकणी लोक खंयसर आसा थंयसर वचून जागृती उठोवन पब्लिसिटी करून आनी जे उतार तुवें सांगल्या प्रमाणेच लोकांतल्यान भोव अपूर्बायचें म्हणजे गोंयच्या आनी मंगळुरी आर्टिस्टांच्या संमेलनान हें फिल्म तयार जाल्लें. कोंकण कुगळ वेलफेअर मेंबर्सान पदां दिल्लीं आनी प्रिन्स जॅकब असो स्क्रिप्ट आसलो. भोव अपूर्बायचें हें पिक्चर आनी ह्या पिक्चरांत ती वावुरलेलो गडसो अनुभव म्हज्या दोळ्या मुखार येता आसतना हांव रेमंड कॉड्रसाकी ह्या द्वारे शाबासकी पाठयतां. कितेंय जावं तूं एक निर्देशक जावन खंयसरगी एक रेकॉर्ड करूंक भायर सरलो निर्देशक आनी रेकॉर्ड करच्या खातीर खंयसरगी एक फाटीं पडलोय म्हणजे सप्टेंबर 8 पिक्चर 24 अवर्सान 24 वरांनी तयार जाल्लें. दुसरी गजाल 4 भासांनी तुवें फिल्मां प्रादेशीक आनी कन्नडा राज्य भाशेन तूं काडलो एकमात निर्देशक. हें पळयतना खंयसरगी एक रेकॉर्ड करूंक करच्या खातीर तूं गेल्लोय अशें एक चिंता पेता. हें तुका सारकें दिसलें की तसलो उद्देश म्हजे कडेन हांव 4 भाशेनी फिल्म काडटा म्हणलो
आनी ताच्या भायर करचें म्हणल्यार रेकॉर्ड करचें म्हणल्यार कसलोच उद्देश ना एका फिल्माचें सक्सेस तशेंच आनी एका भाशे आमचे प्रादेशीक भास आमची तुळू भाशेंत हांवें प्रारंभ केल्लें तशेंच म्हजी मायभास कोंकणी भाशेंत करचें म्हणलो म्हाका एक कोंकणी भाशेच्या वयलो एक मोग अभिमान आनी तशेंच जातना म्हज्या मित्रांनी सांगलें सगळ्यांनी सांगलें म्हाका कित्याक तुवें कूर्ग भाशेन काडलो जोगे म्हणून कूर्ग भाशेनूय काडलें तशें जातना आमचो मानादीक फ्रँक फर्नांडीस ताच्या पुताक घालून एक पिक्चर काडचें म्हूण सांगून तो म्हजे कडेन एका पात्रा ताच्या पुताच्या एका पात्रा विशयी आयिल्लो पूण त्या टायमार हांवें सांगलें पात्र दिवच्या बदलाक तुका कित्याक फिल्म काडनो जो तूं घालून काड हांवें फिल्म ऑलरेडी स्टार्ट केला आनी हांवें दुसऱ्यांची फिल्मांत हांवें दुसऱ्यांक पयशे काडून आनी घाले पात्र दिवचें जो पात्र ना ते करून ताणें फिल्म काडया म्हणलें काजर फिल्म काडलें ताका प्रादेशीक उत्तम चित्र म्हणलें भोवमान मेळ्ळें ताच्या पंत कर्नाटका सरकारान दिवचे 10 लाख ताका सहायदान मेळ्ळें अशे पिक्चरी घाल्ल्या पयशांक कांय तोंदरे नासतना पयशे पाटी आयले तशें जातना ताणें कन्नडा पिक्चर काडूंक भायर सरलो त्या टायमार पुताक घालीचें म्हणली एक वाद आसलें तशें पुताक घाल्ल्यान पिक्चर सगळे पत्रकर्त्यांनी आनी सगळ्या प्रेस रिपोर्टांनी पिक्चर बारी बरें आसा पूण आर्थीक परिस्थितीन पिक्चर ताका घाल्ले पयशे ताका पाटी येवनात ती एक बेजाराय म्हाका आसा आनी आमकां सावथ कॅनराच्यांक हांगा सावथाच्या मोलाच्यांक आमकां बेंगलोर कन्नडा फिल्डांत आमकां रावोंक चिक्के कश्ट मारतात म्हणले बरी म्हाका भोगता नाही वय भोव बरें हें एक हांव चिंता एक चिंताप हें सारकें तुमच्या अनुभवाचें आनी हांव चिंता फिल्माच्या शेताक कोणी देंवता जाल्यार ही जागृताय मतीन दवरूनच अनुभव जोडून मॅट काडचें पडटा कोण खंडीत व्यापारी मनोदृश्टीन पळोवचें जाल्यार ही जागृताय बारी गरजेची आज लोक कसलीं पिंतुरां कांयच करता संदेश ओरिएंटेड एक फिल्मांत खंयचेय फिल्म खंयच्याय भाशेचें फिल्म एक मातयेचो त्या गांवचो स्थळी फ्रॅग्रन्स सेकंड संदेशाची गरज आसा आनी प्रादेशीक भाशेची आमी फिल्म काडटना आमी हिंदी तमीळ इंग्लीश फिल्मां परी टेक्निकली तितलें करूंक जायना तितले अर्थीक पयशे घालूंक जायनात आनी आमकां आमच्या प्रत्येक जावन आमकां कोंकणी आनी तुळू जाणांक सक्कट भाशेची पिक्चरां पळोवचो अवकाश आसा आनी आमी पळयता आनी तिंत पिक्चर आमी रिपीट करच्या बदलाक आमच्या संस्कृती आमच्या मातयेचो हांगाच्या स्थळी फ्रॅग्रन्स आनी एक बरो संदेश कुटुंबाळ एक संदेश दवरून फिल्म काडल्यार खंडीत जाल्यार प्रत्येक जावन कोंकणी आमचो लोक बरी कुटुंबाळ फिल्मां पळोवंक खंडीत सपोर्ट करता म्हणल्यार म्हाका धैर्य आसा आज एक बरें पिंतूर प्रादेशीक भाशेन काडचें जाल्यार लगभग कितलो दुडू ह्या ऐवज जाय आयच्या परिस्थितीन आज सगळें डिजिटल जालां आज पयलींचे परी रील नाका प्रिंटींग नाका डेव्हलप नाका असले आज आयचे सौकर्य एक हँडीकॅप काडून हॉलिवूडान पिक्चर काडटात तशें आसतना आमी एक बरें पिक्चर बरें स्क्रिप्ट वर्क आनी बरी तयाराय केल्यार आनी गांवच्या कलाविदांचो प्रोत्साहन मेळ्ळ्यार 30 लाखां भितर एक बरें फिल्म दिवयात भोव बरें बरें निमाणें मुकलो विराम दिवच्या फुडें तुमी फिल्माच्या शेतांत वावुरलेले अनुभव आसलेले पूण तुमचो हव्यास कसलो फिल्मां पळोवचो चड आनी चड हांव एका दिसाक 2-3 फिल्मां पळयतालो तशेंच स्पोर्ट्साचो हांव ल्हान आसतना मात व्हड जाल्या उपरांत म्हज्या व्यापारी दृश्टीन आनी ह्या फिल्माच्या हांव खंयची स्पोर्ट्साची म्हाका इंट्रस्ट ना घट्ट गेले जेवीची आनी न्हिदची संवय चड रेस्ट करची संवय चड आतां नाही वय म्हणजे पिक्चरां पळयतात खंयच्या भाशेची चड जावन सक्कट भाशेची सक्कट भाशेची एक बरें पिक्चर आसा म्हूण कळ्ळें जाल्यार हांव सडतो जावन आमची प्रादेशीक भाशेची पिक्चरां भितर आयल्यार हांव पयल्या दिसांत पळयता नाही बरें भोव वापूर बाय भोव मोगाच्या वीक्षकांनो सक्सेस ऑलवेज हग्स यू इन प्रायवेट बट फेलियर always slaps you in the public. That's life. यांचं जिवीत यशस्वी फाटल्या दारांत लावन रिकता सलवणी मुखला भागल्या तावन चयता
हें समाजांतलें सत. पूण सलवणेक यशस्वेच्या स्पिरितान जरी तर घेवची तांक आसा तो मनीस उरता. सलवणी म्हणली जिविताचो एक अविभाज्य अंग अशें हांव लेखतां. कित्याक जिवितांत हर एका क्षेत्रांत खंयच्याय अनुभवाच्या मनशा कडेन तुमी विचारशात तो एक ना एक कडेन सलवालोसो आसा. पूण ती सलवणी मुखार दवरून आमी फाटीं रावल्या तर खंडीत जावन मुखलें मॅट काडूंक जायना आनी त्या शेतांत यशस्वी जोडूंक साथ दिना. मानेस रिचर्ड कॅस्टेलिनोच्या ह्या अनुभवांत हें एक सत. फिल्मी संवसाराक तो देंवलो तरी फाटीं पडलेंच ना. आज लेगून जायते स्वप्नाचो स्वप्नेत आसा आनी ह्या क्षेत्रांत कांयपणी करी जाय म्हणली एक खतखती आशा आनी उर्बा ताजी जावन आसा. सक्सेस इज अ वंडरफूल थिंग बट नेवर अंडर एस्टिमेट द वॅल्यू ऑफ फेलियर. फेलियर टीचस मॅन मेनी मोर थिंग्स दॅन सक्सेस एवर कॅन. यशस्वी प्रास सलवणेन जायते लिसांव आसा. हें चिंतप हें उतार सत. हर एका क्षेत्रांत यशस्वी जावन एका पावंड्याक पाविल्ल्या जिवितांत ह्या मनशांत हांव आयकूंक लाभचें. कितें जावं मानेस रिचर्ड कॅस्टेलिनो आमचे सवय आसा ताचे लागीं आमचो संवाद मंदरून व्हरया. रिचर्ड, नव्यान फिल्म प्रोड्यूस करची आशा ह्या आलोचन आसा गी? खंडीत आसा. एक 2-2.5 वर्सां जावन म्हजे भलायके वरवीं एक तुळू फिल्म हांवें प्रारंभ केल्लें. तें अर्द्यार आसा. तें कंप्लीट करचें म्हणलें. तशेंच म्हाका एक तुळवेन आनी कोंकणींत एक मेगा सिरियल प्रादेशीक ह्या चंदनाक करचें म्हणलें तयार करतेत आसा हांव. ही आमच्या अभिमानाच्या आशिर्वादान आनी कोंकणी भाशेच्या मोगाळ लोकान म्हाका सगळो प्रोत्साह दितेले आनी खंडीत जाल्यार म्हजी ही आशा संपूर्ण करूंक म्हाका देवाचें बेसांव आसतलें म्हणलें म्हाका पातयेनी आसा. बरें. फिल्म इंडस्ट्री जितली भायल्यान दिसता तितली भितरल्यान न्हय. तो एक ग्लॅमरस संवसार. पूण थंयसर भितर तीण पळयत आसतना चलयो अवकाशा खातीर आपलो कूड विकतात. दादले लग्ना बायलो संबंद जोडटात. ब्लॅक मनी ह्या काळो दुडू धाराळ रितीन वळटा. नैतिकतेचे सवालच दिसना. पूण ह्या सगळ्या गजाली मदें तुमचो अनुभव कसलो? हे सगळें आमी खंयच्या रितीन वापरता आनी खंयच्या रितीन आमचें चिंतप आसा तशें आसता. आनी फिल्म इंडस्ट्रींत ग्लामर एक जावयेत आनी अनैतीकपण फिल्म इंडस्ट्रींत मात न्ही. सगळ्या संवसारांत हर एका क्षेत्रांत मात न्ही हर एका संवसारी जिवनांत समेत अनैतीक वेव्हार आसा. तशें जाल्ल्यान आमी नांव काडन फिल्म इंडस्ट्री पळोवंक ग्लामर ताचे भितर अशें आसा म्हणून सांगचें म्हाका तितलें खंडीत दिसना. आमी तें खंयच्या दृश्टीन खाण घेता आनी आमी ताचे वयर कितलें पारदर्शक जावन आमी काम करता त्या रितीचे रिजल्ट आमकां मेळटा. आमी खंडीत जाल्यार फिल्मी जनांक जावं दी कलाविदांक जावं दी टॅक्निशियनांक आनी कोणाक दुरसोवचें तितलें समान दिसना. पूण आमचो उद्देश बऱ्यान येवन आमी बरी काणी काडून आमी एक संदेश दिवचे जाल्यार एक फिल्म आमी तयार केलें जाल्यार खंडीत जाल्यार फिल्म इंडस्ट्री घाल्ले पयशेय फाटी येतले आनी पाडी न्ही. बरें. रिचर्ड, आदीं टॅलंट आशिल्लो, देणे आशिल्लो, फिल्माक येतालो, नायकी जातालीं. आज दुडू आशिल्लो, आवय बापूय घट्ट आशिल्लीं, गॉडफादर आशिल्ल्या मनशां ह्या तांची भुरगीं नांव जोडच्या खातीर, नांव कमोवच्या खातीर फिल्म इंडस्ट्रीक रिगोवन व्हड नांव जोडचें प्रयत्न चलता. ही वाडावळ खंयसर पावयत? टॅलंट आसलो मनीस केदाळय तो पदां पडोवंक साध्य ना. आनी आतांच्या काळार फिल्म इंडस्ट्री मस्त टेक्निकली एडवान्स जाल्या. अशें आसतना आमकां जावं दी फिल्म जावं दी सिरियल खंयचेंय काडचें जाल्यार आमकां मस्त पयशांची गरज ना. हांगा अनुभव एका वटेन प्लॅनिंग आनी आमी करचो उद्देश हो बरो आसा जाल्यार खंडीत जाल्यार असलें सवाल येशना. रिचर्ड, तुज्या दिश्टीन फिल्मी संवसार ग्लॅमरान भरिल्लो वयतरी दुडू करूंक वा दुडू जोडूंक कितले अवकाश ह्या क्षेत्रांत आसात? आज आमी हॉलिवूड बॉलिवूड
आनी सँडलवूड तशेंच कोस्टलवूड आमची प्रादेशीक भास ह्या लेवलार कमर्शियली जावन आमी दुडू घाल पाटी काडूंक फिल्म इंडस्ट्रींत खंडी जाल्यार साध्य आसा पूण प्रादेशीक भाशांनी आमच्या तुळू कोंकणी कोडवा बिहारी असले भाशेन घाल्ले पयशे त्या मापान येशेनात जाल्ले पयशांक मोस नासतना एक नांव जोडूंक एक बरो अवकाश म्हण सांगयात म्हणजे भाशेच्या मोगान काणी काम करीत जाल्यार ताका कांय तोंदरे जावचे ना खंडी आनी गल्लो दुडू लेका व्हरतो न्हय तर तो पाटी काडूंक तोंदरे जावचे नात खंडीत एका लिमिटान 50 लाखा भितर जर तर आमी पयशे घाले ते कर्नाटका सरकार जावन 10 लाख सहायदान मेळटा आनी फिल्माक प्रशस्ती आयल्यार आतां केंद्र सरकार 25 lakhs रॉयलिटी दिता अशें म्हणटाना एक 30-40 लाख रुपये पयशे आमी संपादन करयात मागीर आतां थिएटरांनी आमचो अभिमानी लोक ही फिल्म सकट लोक पळयता बरें फिल्म इंडस्ट्रींत विविध क्षेत्र आसात स्टंट आसा डान्स आसा नटन आसा टेक्निकल फिल्ड्स आसात कॅमेरामॅन एडिटींग अशे जायते विविध क्षेत्र आसात उर्बा आसल्या आमच्या तरण्या पिळगेन ह्या क्षेत्रांत कशें मुखार वेता तुमच्या दृश्टीन तांची अभिरुच तांणी आनी फिल्म इंडस्ट्री एक टीम वर्क नवरसा म्हणटा आमी तशेंच सकळ क्षेत्राची गरज आसा एकल्यान एक सक्सेसफूल फिल्म दिवंक खंडीत साध्य ना हे सगळे डिपार्टमेंट जावन दी स्टोरी रायटर जावन धरन लास्ट लायट बॉय म्हणसर सगळ्यांचें काम मस्त नियतेचें जावन आसा आनी खंडीत जाल्यारय सगळ्यांचे प्रॉमिनन्सान एक टीम वर्क म्हणयात तशें जाल्यार त्या क्षेत्रांत ताजे अभिरुच आसा एकल्या तरणाट्याक एका चलयेक या चल्याक उर्बा आसा तर ताणें ह्या क्षेत्रांत मुखार येवन एक बरो फुडार रुपीत खंडीत ताका अवकाश आसा पूण हाका जाय आसची तरबेती आनी इतर मार्गदर्शन खंयसर लाभता आतां आमची जायती हर एक स्टेटांत इन्स्टिट्यूशन आसा तशेंच पुना फिल्म इन्स्टिट्यूशन आसा आनी जायती इन्स्टिट्यूशन आसात प्लस तरबेत जाल्ले सिनियर्स डायरेक्टरा कडेन स्टोरी रायटरा कडेन तांचे अभिरुची प्रमाणे ह्या इंडस्ट्रींत काम शिकोवन काम करचें आतां आमच्या कन्नडांत 7,000 पुरो आयिल्ले कोणी फिल्म इन्स्टिट्यूट जावन आयिल्ले कोणी ना 7,000 सकडी प्रॅक्टिकल अनुभव जोडून आयिल्ले जाल्ल्यान व्हडले व्हडले डायरेक्टर्स आसात व्हडले इवन आमी पुट्टना खाणगाल सांगीत थंय जावन कितले पंतुलो तशेंच आमच्या कोंकणींत आतां लॉरेन्स डिसोजा बॉम्बे आसा मस्त जण टेक्निशियन आर्टिस्ट आनी प्रत्येक जाण साऊथ केरळांत तें टॅलंट चड आसा आमी आतां हॉलिवूडान जावं दी बॉलिवूडान जावं दी तशेंच हांगा सँडलवूड तशें आतां कोस्टलवूड म्हूण जालां आमचें मार्केट तशें जाल्ल्यान आमचे टॅलंट आसात तांकां अवकाश मेळ्ळ्यार खंडीत जाल्यार तो अवकाश तांणी सदुपयोग करना तांणी मुखार आयल्यार खंडीत तांकां अवकाश बरो आसा बरें हांवें जायते फावटी आयकलां आमच्या नाटक क्षेत्रांत जावं दी फिल्माच्या क्षेत्रांत जावं दी तरबेती जोडा हें जोडा तें जोडा पूण देणे ना तर तूं कितली तरबेती जोड तुवें यशस्वी जावंक सादें ना देणे आसल्या मनशाक तरबेती विणी उंचा एक पाव येता हें सत आनी हाका साक्ष आमच्या इंडस्ट्रींत आसचे देणावंत कित्याक ह्या संगतीचेर हांवें म्हजो खास अनुभव आनी जायत्या मालगड्या आनी अनुभव जोडलेल्या कलाकारांत आयकल्लें न्हय आमच्या कोंकणीच्या बगर बायल्या देणे आसा तर तुका खंयच्याचीच गरज ना फकत तुवें ती निपुणता तुज्या अनुभवान आपणावन उंचायेक चड येता आनी हें सत आमच्या वीक्षकांनी मोतीन दवरून ह्या क्षेत्रांत उंचाय पळोवं येता बरें रिचाब तुवें तुजी हव्यास फिल्मां पळोवची खंयची भास म्हणून लेखीन अशें तूं पळयताय तशें म्हणटा आसतना तुज्या काळजा मनाक पसंद जाल्लें तुवें पळयल्लें पिंतूर खंयचें तुज्या पसंदेचो नायक या नायक हिरो आनी हिरोईन कोण इंग्लीश फिल्मा पैकी क्लिंट इस्टवूड म्हाका चड पसंद जाल्लो एक्टर आनी कन्नडांत आमचो राजकुमार फिल्मां हांवें हर एक फिल्मां बरी फिल्मां संदेश तुमची फिल्मां पळयल्यान म्हाका एंत फिल्म बरें एंत फिल्म पाड बरें बऱ्या फिल्मांत आमकां कितली तृप्ती मेळटा की
पाड खंयची फिल्मांत कले आसल्यार पाड फिल्मांत ती आमकां शिकोवंक मस्त आसता हें कित्याक अशें जालें हें कित्याक अशें कलेक्शन येवं नाका हें कित्याक एक्टींग फेल जालें हें कित्याक कॅमेरा फेल जालें पळयचें जाल्यार आमकां अनुभव मेळचे जाल्यार सकट फिल्मां आमी पळयचे तातूंत वांटे करूंक जायना ही फिल्मां बरी ही फिल्मां पाड म्हणून आमकां खंयचें जाय तातूंत आमी खाणी न्हू आमी सकट फिल्मां म्हाका हांवें पळयलीं फिल्मां सकट तृप्ती दिल्ली फिल्मांत एका वाटेन शिकोवंक एका वाटेन तृप्ती नाही तशें म्हणटाना तुमच्या काळ जामोरांत एक प्रत्येक जागो घेवन आसचें खंयचेय एक प्रत्येक फिल्म म्हणून ना आतां खंडीत ना खंडीत ना बरें तुका जायते मान सन्मान पुरस्कार लाभल्यात त्या मध्ये तुका चड दादोसकाय दिल्लें गडीत खंयचें हांवें खंयचेंय काम करतना म्हाका पुरस्कार मेळटा म्हाका एवॉर्डा खातीर हांवें एक फिल्म हांवें काडूं ना नांव जायचें म्हणली म्हजी एक स्वाभिमान आशा आसली म्हाका नांव मेळचें म्हणलें आनी म्हाका एवॉर्ड मेळटा नॅशनल एवॉर्ड मेळटा स्टेट एवॉर्ड मेळटा तली म्हजे कडेन कांय नासलें मेळटेत गेली हांवें केल्ल्या कामाक देवान म्हाका प्रतिफळ दिलो संतोश भोगता आनी हाका कारण जाल्ल्या सगळ्या म्हज्या कुटुंबाच्या मनशांक म्हज्या अभिमानीक म्हज्या मित्रांक आनी म्हज्या प्रेक्षकांक हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा भोव बरें आज दायची वर्ल्ड 24/7 ह्या तुज्या क्षेत्रांतलो अनुभव वांट आसतना आमचे वीक्षक जे जायते जाणांनी तुमच्या विशयान आयकलां तुमची फिल्मांय पळयल्यात आसतलीं आनी तुमच्या विशयांत एक संदर्शन घेवचो सुयोग आमकां लाभला आसता आमच्या वीक्षकांक ह्या माध्यमाद्वारे कितें सांगूंक अपेक्षितात आनी तुमकां हो आमच्या माय भाशेन उलोवचो अनुभव कसो भोगलो म्हाका दायजी वर्ल्ड हांचे जावन असलो एक मनपूर्वकी उलोवंक असलो एक संदर्भ दिल्ल्याक हांव दायजी वर्ल्ड हाच्या सगळ्या टिमाक तशेंच प्रेक्षकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आतां फिल्मां आतां तुळू फिल्मां वस्तू आतां येतयो आनी खंडीत जाल्यार हें प्रयत्न अशेंच मुखार गेल्यार कोंकणी फिल्मां येतली दयकर्न तुळू फिल्मां तुळू म्हळ्यार आमच्या सगळ्या कोंकणी लोकांक तुळू फिल्मां तुळू भास गोत आसा तशेंच कोंकणी फिल्मां आयल्यार ही तुळू आनी कोंकणी फिल्मां चड आनी चड पळया आनी आमकां प्रोत्साह दिया आनी दायजी व्हडली आमकां असल्या फिल्मांक सहकार दिवन दी आनी प्रचार दिवन दी आनी परतेक हांव दायजी व्हडल्याच्यांक देव बरें करूं म्हणटा म्हजे मोगाचे उल्हास पाठयता देव बरें करूं देव बरें करूं मोग मोगाच्या वीक्षकांनो रिचर्ड कॅस्टलिनो आपल्या अनुभवाचें ग्रेस्त भंडार आमच्या सोबत सादर करता आसतना भोव अभिमान पावता कित्याक जायते वर्सां जावन हांव ताका वळखता ताच्या सोबत एका पिंतुरांत हांवें वावरी केला आनी ह्या जायते वर्सां उपरांत हो संवाद चलयत आसतना त्या पयणार फाटी गेल्लो अनुभव म्हजोय जाला ताच्या भलायकेच्या कारणान कांय थोड्या तेंपात हांव तो फाटी आसा तरी बऱ्या भलायकेन जायतीं कामां आनी कारबारां परत करूंक शकून दी आमच्या प्रादेशीक भासांनी तुळू कोंकणींत जायतीं कार्यां करूंक ह्या योजना मांडूंक देव ताका तांक दिवन दी अशें हांव मागता आसतना आयच्या प्रसंगाक येवन काळजा मनांतावन उक्त्यान उलयलेल्या मानस रिचर्ड कॅस्टलिनो तुका दायजी वर्ल्ड 24/7 आनी आमच्या वीक्षकाच्या बाबतीन देव बरें करूं म्हणटा तुका बरें आशेता बरें मागता तुका आनी तुज्या कुटुंबाक सर यशस्वी मागता देव बरें करूं तुका भोवमोगाच्या वीक्षकांनो यादी मनशा जिवितांतल्यो विभिन्न कांय थोडे फावटी जिवितांत रडिल्ले दीस नियाळन आमी हांसता हेर थोडे फावटी हांसले दीस नियाळन रडता जिवीत गोडशा कोडशा अनुभवाचें एक मिश्रण तुज्या जिविताच्या मेटांनी तूं चलता आसतना फुलांचो सुगंध हाड येता वा गाणेऱ्यांचो अवकाश तुजो पूण बरे अवकाश बऱ्या उद्देशान बरो ध्येय बरो शेवट दवरून सादर करताय तर यशस्वी तुजी जातली तेंचो हांव मागतां तुजी व्याप्त ल्हान वा व्हड तुजें क्षेत्र हें वा तें खंयचें तें जावं तातूंत एकेनपण आनी निर्दिश्ट शिस्त दवरून वावुरताय यशस्वी तुजी जातली हेंच मागतां आनी तुमचे तावनी जायते यशस्वीचे मनीस उपजोवन दीत आमच्या मातयेंत किर्लालेले देश विदेशांत प्रख्यात जावं दीत अशें मागता आसतना तुमचे समेस्तांचें बरें जावं तुमकां समेस्तांक बरें मागतां आनी परत अत्रेगान राखून रावा असो उलो दिता मुखल्या हप्त्यांत नव्या मनशा सोबे नवे विचार
नवीं सवालां घेवन आमची माती आमची मनशां ह्या कार्याक तुमी जरूर आयता रावा. देव बरें करूं.